वयताय आमी जेवपा वयताय जेवपा. Hey friends, welcome back to my mom's videos. सो फ्रेंड्स चोय हो आमगेलो चांदोरसो एक रोड गेला. लायक पयलीं फकत मारगांव वचपाक 2 रोड आसलेले, चांदोर टू विया गुडी, ओके, आनी दुसरो रोड आसलेलो विया तो आमगेलो रायतोड्याच्यान. सो रायतोड्याच्यान न्हू आतां मोदें आनी एक रोड केला आमगे चांदोर वयर मुतीर वचनाय ते सायडीचो स्ट्रेट गेल जाल्यार असो हो रस्तो न्हू मातशें आतां न्यू आहा आनी जाय जाणां खबर ना. 2 वर्सां आसतली ना रे हे रस्ते, 2-3 वर्सां जालीं न्यू हे बांदिला. 3 वर्स बी जाले आसतली. सो 3 वर्स पासून कोण गोंय येयले नाय चोय. हो व्हिडिओ तांकां चोय हे आमगेल्या चांदोरसो न्यू रोड जालो तो मुतीर वचपा रोड आसलो न्हू सकलू ते ओदासो सोमती हायवे, डायरेक्ट हायवे ती न्ही रे मेन हायवे हय ही डायरेक्ट मेन हायवे सोमती हिंग पावता हुंय सोमते दवले पायस ते दवले तुमकां उगड आसा. लायक एक पाटी आमी रामनगरी थिंग रस्ते धाडटाय ए सायडीसा भितरल्या माता मोनोविकास स्कूल आहा न्हू थिंगा किंग्स रे किंग्स मिसता सॉरी किंग्स स्कूल आहा चंय थिंगा भितरल्या माता चंय थिंग धाडान आसा बट सो हो तो रोड आतां तीन रोड केला ते शेत बी आहलोली सगळी. सो आतां डायरेक्ट थिंग बाय सुतली चंय हो रोड तो. सो हांवें चिंतिल्लें तुमकां दाखोवया म्हळें कित्याक 3 वर्सां म्हळ्यार जायतीं जालीं आनी लोकांक खबर ना. सो चोया दाखोवया म्हळ्यार तुमकां मुगे गोडे मुगे ब्लॉगाचे. सो तुमकां एक गोंयचो व्यू दिश्टी पडटलो आनी येस तुमगे कोणाली घरां बी आहाय जाल्यार म्हाका डू कमेंट, ओके. आनी आतां तो रस्तो चड बिजी आसना. लायक आमगे रायतोड्या खंयचो आहा चोय तो रस्तो आतां बिजी आसना. आतां हो हायवे जालो आहा, हायवे रोड जालो आहा आनी हो बरो जाता. रोड सामको क्लीन आहा आनी लोकडी पावताय हे रोडाचे. सो फास्ट आहा रोड, ट्रॅफिक बी तुका तितली मेळना आनी बरो आहा सामको. चोय न्हू चोयल्या कोटा रोड पयलीं सद्या न्यू रोड आहा आनी मातशें एकू प्रॉब्लम लायट मातशें नाय हे ओदा. लायट पावलें ना जाल्यार म्हाका खबर ना हे ओदा कितें जालें तें. राती येता आसता काडूक बरो आसता, मातशें सांबाळपा पडटा गोरवां लागोन कित्याक मोदें नासलोलीं येता ही गोरवां. तेका तेंच आनी प्रॉब्लम कांय ना. बायकान मातशें एकलीं येयल्यार मातशें त्रास अशें. सो पयलीं हिंगसो काबार आहलोलो रोड हिंगसो एश मुखार रोड आसना आतां मेलें तेशी. आतां ते सायडीन रोड केला. हें तुमी चोयलां आसतलें हो पयलो आहलोलो रोड आनी आम ते सायडीन भायर काडटालीं त्या रोडांतल्यान भायर काडटालीं पयलीं. हय फाटल्यान गेले त्या रोडाचेर भायर काडटालीं. हो तुमी जाणें आसतो आतां हो फॅमिली आहाय आसतो तुमी ते आतां धाडटाय हांव देखून हे रोडांतल्यान भायर काडटालें पयलें ते रामनगरी पयलीं सारके रस्ते साम फुटलो आहलोले सामके. सो चोया हे वदा हांव सामकें तुमकां खूंय कनेक्ट जाता तेन्ना दाखयता, ओके. थिंगसो दाखयता आनी मागीर हांव म्हगे ब्लॉग बंद करतलें. म्हणजे हो व्यू तुमकां दाखयता हांव इतलो आनी मागीर थिंगसो मागीर बंद करता, ओके. सो चोयाय तुमी खुंयसो स्टार्ट आनी खुंयसो एंड जाता तो. आतां जायते न्यू जालो आहा. किंग स्कूल खबर आहा न्हू तुमकां, थिंगा मेळटा आतां किंग स्कूल मेळटलें. चोय हो कोण पावल रेजिडेंसी कोण रे तो सायबा फोटो बी घायले ऑल टायप ऑफ फ्रूट खूंय आनी कितें घायलेशें आपल्या फोटो बी घायलो आहा. सो आतां चोय ना पावल नाही अजून पावल नाही. दाखयता तुमकां हॉल हा आमगे नॅरो गेटू. सो ते ओदासो नॅरो गेटीको पावताय तो रोडाचे. सो बट हय ते डायरेक्ट पावताय हा डायरेक्ट आमगे ते आतां न्ही रामनगरी सोन हितून दवलेच्यान येवपा नाका तुका रायतोड्याकोच्या तेश बी येवपा नाका. सो डायरेक्ट पावताय ते ओदा हे ओदा. सो हो रोड खंय तुमी फॅमिली आसतले जायचा बिकॉज हो रोड आहलोलो 3 वर्सां पयले हो आहलोलो रोड ओन्ली तो आतां मोडवयलें चोय तो मातशें चेंज जालो आहा. तो मातशें न्यू रोड येयला तो ब्रिज जाला मेन ब्रिज आहा थिंगा
आनी थिंगे हा कॉम्प्लेक्स हा कसो तरी फुटबॉल क्रिकेट ते खबर म्हाका फुटबॉल कोर्ट आहा फुटबॉल कोच कितें तरी केलो हा भुरग्यांक खेळपाक सो हो रोड आतां मातशें फास्ट जाला थिंग न्हू रायतोडाको मातशें त्रास जाताले थिंग ट्रॅफिक जाताले आनी तो रस्तो मातशें धाकटो आहलो न्हू आतां बरें जातालें आतां येवदां डायरेक्ट जाता बसी म्हाका खबर ना बस कितको येताय त्यो येताय ना येताय त्यो आजून म्हाका हेजो ए सायडी रूट खबर ना कितें बसीचो सो हो व्यूच हे बरो दिसता न्हू हो गोड घेवन येतो चोय गोड डोल्या पुरो तेणें आमचे आनी पडो तो न्हू रे चोय हो व्यूच हे सो आतां हिंग बाय सोता कळ्ळें तुमकां हूंय बाय सोदतें हो रोड जाणें आसता न्हू तुमी हो खबर आहा रायतोड्या कडेन चोय हे सॉरी रायतोड न्हू रामनगरी आनी हो पाद्री पेटा वयताय तो नेसाय वयताय तो नेसाय आनी हो आमगे डायरेक्ट रोड कळ्ळें तुमकां खंयच्या तें दवल्ली वयता तो हिंग जाणें आसा न्हू तुमी रस्तो रोजरी ओके आतां म्हणटली आमी वयताय कामू सो फ्रेंड्स आज आमी वयताय ट्रीट दिवपाक लास्ट ट्रीट आमकां रिचर्डान दिलोली तेगेल्या 25th तियात्र जावपा आहा तेजी सो आमी वचपा पयलीं आमचें तिलें तेकाय बीन आमी एक ट्रीट दिता मू आज सो आमी तेका इनवायट केला आज सो आज आमी वयताय कोस्टल फ्लेम्सा कॉल केला आमी सीट रिजर्व केली आमी आनी तांकां सांगलें हांव बरो व्यू आहा तो धर मू आतां चोया ती हांव बरो व्यू दोताय कितें कोताय ती आनी सी फूड बॉयल ऑर्डर केला तेंगे सी फूड बॉयल बरें येता सो आतां वयताय कोस्टल फ्लेमा जे आसा आगासाय आनी मागीर मेळटा तुमकां रिचर्डा सांगला सोमतो थिंग यो मू आनी तेतूच तेणें आमी दिलो न्हू ट्रीटू सो आज आमी तांकां दिताय ट्रीट ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके कोण चलयता गाडी आयज हांव कॉमेडियन रिचर्ड आयज वयताय आमी जेवपा वयताय जेवपा आमगे गोंयकारांगे तीन मरे जेवपाक भर जेवपाचें गोंयकाराले मागीर तियात्रा वचपाचें रेड्या घेरा आनी फुटबॉल हे मरे आतां आमगे लंडन सो येयले आमगे थंय गोंयकार बाब येयना आतां वयताय आमी टाक जेवपा खंय जेवपा वयताय तें मागीर दाखयताय तुमकां टेंशन घेयना काय सो फ्रेंड्स इचो आतां आमी वयताय नॉर्थ सायडी आनी रस्त्याचे चोय ट्रॅफिक कितको आहा तें चड ट्रॅफिक ना आतां म्हणटा रोड वायडनींग केले आनी रस्ते सामके बरे हाय क्लीन हाय निवड हाय आनी गाडी बरी स्मूथ वयता आनी कांय प्रॉब्लेम ना ओन्ली प्रॉब्लेम म्हणटा ते राती आसता कित्याक राती जनवार दिश्टी पडनाय न्हू मोदें येताय जापाचें आनी आतां आमी चोय वयता आसता म्हळ्यार तुमकां व्यू दाखोवया सो तुमच्यान हो व्यू एन्जॉय करपा जाता एक काय म्हणाव आज काय म्हणाव दुदा चावय म्हणाव लिमकाय म्हणाव काय म्हणाव तुमकां जाय ते भाशेन एन्जॉय करया हो व्यू ओके
So friends, it's I am Pauli, coastal flamey, all the way from Sange to Agasai. Specially आमेले seafood boil haba. Yes. आणि हांवें table of 6 reserve केलो न्ही, table of 6. But for some reason granny येल ना आज. ती येवपा मेळो ना आनी तेका लागून आमी 5 जालीं आनी आतां आमी हांव जाल्यार एक्सायटीड आहा बिकॉज सी फूड बॉयल खावपा म्हाका टेस्ट करून चोवपा जायो सी फूड बॉयल केश को लागत तें कित्याक हांवें तें होगो टीव्हीचेर चोयलो हा कितको तेंगे बरें येता तें आनी म्हाका तें खावपा जाय आसलें म्हूण स्पेशल आमी गोंय मेळटा न्हू सो हांवें चिंतिल्लें आमी या मुगो थिंगा आगासाय आनी चोय तेंगे स्टाफांगे युनिफॉर्म चोय सॉलीड आहाय न्हू लायक तेंगे केश कोन्न शीप कॉन्सेप्ट आसता लायक तेंगेलो कॅप्टन ते भाशेन इच आतां आमी डिस्कस कोत्या हूंय बसता ती म्हाका हिंग बसोंक जाय थिंग बसोंक जाय आनी आमी आमगे सीट घेयलें बसपा आनी दाखयता तुमकां ओके आनी चोय फ्रेंड्स तेणें सगळें रेडी करून दवरलो हा सी फूड खावपा एप्रॉन आनी सगळें सो आमी तो पयस येयलें तें सांग्या टू आगासाय सो आमी रिफ्रेश जावपा पयलीं गेलो चोय लायम सोडा म्हाका तेंगेचेर बरो दिसलो तो सानेस केलो होतो विथ लेमन आनी तेणें गेले कोकम ज्यूस तेगेले बरो हा बरो येयलो तेगेलो कोकम ज्यूस चोवपा बरो सोता न्हू सामको बरो मागीर हेजे तेणें धाकटे ग्लासांत तांबडे कितें हाडा म्हाका चल बरें कोण आनी कितें ऑर्डर केलो मो चोवपा गेल्यार तेणें सांगिलां तेका तें पिवपा न्हू आहा खंय दॅट्स फॉर स्मोक खंय आनी आतां चोया सी फूड बॉयल आमी हिंगा रावताय सी फूड बॉयल केदो येता काय आमगे सी फूड बॉयल आनी चोय तेंगे सगळें सेटअप करून दवरलो हा तेणी ग्लव्स म्हणाका एप्रोन म्हणाका सगळें दवरलो हा आनी तो घेवन येता थंय तेच्या पयलीं ते 2 फ्लेम लिक्वीड फ्लेम कितें हाडला तेणी आनी स्मोक रेडी केलो आनी चोय कितको स्मोक जाता तो बरो दिसता न्हू स्मोक जाता तो आनी स्मोक जाता आसतना तेणें हाडलें आनी सी फूड बॉयल तेणें घायलें हें तेंगे मातशें बोरो दिसलें म्हाका प्लास्टिकान हाडना मू तेणी लायक ते एक पाटी न्हू प्लास्टिका अशें करून मिक्स करून हाडून घाताय बट हें बरें आहा तेगेलें लायक तेणें स्टील बाकेटींगान हाडलें तें आनी हेचें तेणें घायलें सी फूड बॉयल दाखो आनी तितून कितें कितें आहा जाणा प्रॉन्स हा आनी कॉर्न हा मागीर शिलाण्यो कितें म्हणटाय तें म्हाका खबर ना शिलाण्यो हाय आनी आमगेल्यो माणक्यो हाय स्क्विड्स आनी आतां या आनी पटेटोज हाय गार्निशींग केलें तेणें बरें दिसता न्हू चोवपाकू चोय प्रॉन्स चोय केसो हाय ते सामके चोयल्याय प्रॉन्सां चोयल्याय केसो हाय त्यो आनी कुल्ली चोय कितें मोट्यो त्यो सामक्यो कुल्ल्यां चोयल्याय तुमी आतां स्मोक येतचो बरो बट मातशें स्मोक पयस मातशें पोळे आसता मातशें येवोना पडपा जाय आसलोलो मातशें पयस आहा ओके असो म्हळ्यार आनी तो स्मोक चोयल्यार बरो स्पा येयलो असो तेसतो चोवपा स्पा बी आसत चोय ते भाशेन असो स्मोक बरो दिसलो म्हाका कॉन्सेप्ट तेंगेलो सायडीनच्या स्मोक दिताय चोय तो आनी चोय सी फूडा चोय लायक बेगीन घेवपाचें आतां सी फूड आमगे एक्सायटेड आहा हांवें सांगलें मातशें रावय हांव मातशें म्हणें शूट कोता बरें दिसत मो स्मोक येता तो हें चोयला दोनी वदां स्मोक येता बरो सो एक बरें कोस्टल फ्लेम्स समथींग युनीक होगोत दुवर जालो हा केस्तांव जालो न्हय उज पेटोन केस्तांव जालें रिचर्डागे तियात्रा ओय सुनो जोगोतात आनी शेजारी मुरगोडटाय थिंगा तूं मोसाय आनी चोयाय लास्ट शो आहा 30 तारखे 3:30 वरांचेर पाय तियात्रीस हॉलां मिस कोनाकाय ओके ओसाय लास्ट शो तो तेगेलो आनी मरे ते रिचर्डागे होगोत एन्सा आऊ चल्लो हा ते आऊ कितें तुम ओसाय तुम तियात्रा गेलो म्हणटरी कळटोलें तो डेवीड आनी रिचर्ड आऊ को कितें सांगो सोदताय ते सो ओसाय आनी चोयाय ओके सो तेगे हो शो लास्ट शो हा 30th ऑगस्ट 3:30 वरांचेर पाय तियात्रीस हॉलां डोंट मिस ओके सो फ्रेंड्स चोयाय म्हाका कोस्टल फ्लेम्सा रावन कोण दिश्टी पडटाय ते कॅप्टन मागीर फर्स्ट ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर आनी कॅडेट चोयला सगळे आहा हिंगा बोटी वयले मागीर थिंग बस पसून म्हाका राडो उगडा आसलो कित्याक थिंग हांवें बार कावंटर चोयलो चोयाय फ्रेंड बार कावंटर कोस्टल फ्लेमी बार कावंटर चोयाय तो तेंगे बार थिंगा आहा तो आनी म्हाका राडो उगडा आसलो राडो बाडाच पावलो ना
राडो आपल्याक ऑफिसां बसून कंप्युटर ऑन करून चोयता आसता मगे व्लॉग्स आनी कमेंट कर राडो चोयत जाल्यार तूं ओके. आनी चोय आमी एन्जॉय केलें आनी आतां वयता गावडा सी फूड बॉयल आमी एन्जॉय केलो सामको बरो आहलोलो सी फूड बॉयल. आनी आतां समथींग शूट ते ना गारोच न्ही रावाय गारोच न्ही. आतां वयतलीं आज आमगेलो मूड जालो च्या पिवपा वचपाचो खूंय सेंट रेगिसा लीला आहलो थंय खबर आहा तुमकां. आनी आतां वयताय घरा ना सॉरी घराच न्ही आतां आमी चाय वयताय. काल ताज्या गेलोली आज सोमतें सेंट रेगिसा वयताय. सोमतें आगासायचे मोबोर सेंट रेगिस जें पयलीं आहलोलें लीला मू. सरीचे तुकाचे कोस्टल फ्लेमी तू केश लागल तुका चड बरें सी फूड सी फूड चड बरें आहा तेंगेले भितर स्वता आमकां बरो येवकार दिलो तेमी आनी आख्खें आनंद सारकें सी फूड खाताय बरें हा पावला आमी. Do you like our videos? Because if you like our videos, subscribe and like. If you don't subscribe now, what are you waiting for? Subscribe right now in our channel.